मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार माणकां मोतयां दवरतां आनी तुमी तीं आयकात. ही काणी एका सुराती मनशाची. एका गांवांत एकटो ग्रेस्त मनीस आसलो. आतां ताची प्राय जायत आयली. ताणें चिंतलें, इतलीं म्हजीं भाटां आसात, तोटां आसात, आतां तीं पळोवंक म्हाका जायना. देखून ताणें ताचें घर आनी इल्लोसो जागो तितलो मात दवरलो आनी उरलीं सगळीं ताजीं भाटां तोटां ताणें विकलीं. जायते दुडू ताका मेळ्ळे आनी त्या दुडवांनी ताणें भांगाराचे नग ते मेळटात न्ही अशे ब्लॉक ते घेतले आनी ते उपरांत मागीर घरांत हाडून घरांत दवरूंक ताका मन ना. चोर आयलो जाल्यार चोर व्हरतील, तर खंय दवरूं? ताणें चिंतलें. एक बरी लोखंडाची एक पॅट हाडली, ते पेटयेन दवरलें, ताका बरें एक थालें घालें. आतां ते पेटयेन आसात, पूण पॅट दवरली जाल्यार कोणाक दुबाव येत. पूण ताणें कितें केलें, आपल्या घरा फाटल्यान थंय एक रूख आसा आंब्याचो व्हडलो, थंय एक फोंड काडलो, त्या फोंडांत ती पॅट दवरली आनी मागीर वयर माती घालून धांपली. पूण राती ताका न्हीद पडना. कोणें येवन चोरून व्हेल्यार न्हीदच पडना. सकाळीं उठतच बेगीन धांवचें ताणें पळोवचें, आंब्या रुखा कडेन वयचें, परत्यान माती उस्तोवची. मागीर लोखंडाची पॅट आसा वय? आसा. मागीर परत्यान चावी घालून ती पॅट उक्ती करची. भांगाराचे नग आसात वय सकट, ते मेजचे. सारके आसात. परत्यान ती पॅट धांपची, परत्यान थालें घालचें, परत्यान माती घालची आनी घरांत येवचें. दिसाक व्हडलें ताका टेन्शन ना, कित्याक म्हळ्यार तो थंयच घरांत आसा आनी आपल्या भाटांत भोंवता. ताका त्रास जाताले ते रातीक. ताका रातीक व्हडली न्हीद पडना. मागीर परत्यान सकाळीं उठचें आनी परत्यान आंब्या रुखा कडेन वचून माती खणची, पॅट आसा काय पळोवचें आनी मागीर पॅट उक्ती करची आनी मागीर पेटयेंतले भांगाराचे नग मेजचे, परत पॅट धांपची, थालें घालचें आनी माती घालची. अशें तो करतालो. एक दीस तो अशें करतना अशें तो म्हळ्यार करीत आसलो. एक दीस तो अशें करतना कितें जालें, एकटो मनीस असो थंय वेतालो चलून. ताणें तें पळयलें. अशें बरें. तो गेलो आनी सदांच्या बरी पॅट उक्ती केली, मेजलें आनी पॅट धांपली, थालें घालें आनी माती धांपून हो घरा भितर आयलो. सगळो दीस जालो, रातीक न्हिदलो. तो दिसाक आयिल्लो आसा पळया मनीस, तो रातीक आयलो. हळू आयलो. ताणें माती उस्तून ती पॅट काडली आनी तो पॅट घेवन गेलो. दुसरे दिसा सकाळीं हो ग्रेस्त मनीस उठलो आनी परत्यान आंब्या रुखा कडेन गेला. कितें पळयतालो? थंय फोंड उक्तो. पळयल्यार पॅट ना. हेणें तेणें पळयल्यार खंय पळय पॅट ना. आनी तो हात माथ्यार दवरून बाबडो रडूंक लागलो, सुस्कारून रडूंक लागलो. सगळें आपणें जें भांगार आसलें गेलें, इतलें भांगार आपणें एकठांय केल्लें सगळें रडत रडत रावलो. आनी असो तो सुस्कारून व्हडल्यान रडतना ताचो शेजारी आसा ताणें हें रडणें आयकलें आनी शेजारी आयलो आनी शेजाऱ्यान ताका विचारलें, सायबा तूं कित्याक रडताय? कितें जालें? हो सांगना आनी हो रडता आनी रडता. परत्यान शेजारी म्हणटा, कितें जालें? ह्या फोंडा कडेन बसून तूं कित्याक रडताय? आनी हो फोंड कित्याक खणलाय तुवें? कारण कितें? हांव तुजो शेजारी न्ही, सांग न्ही, कितें जालें? तेन्ना हाका सांगचेंच पडलें. तेन्ना हांव म्हणटा, तूं जाणें म्हजीं भाटां तोटां आसलीं, म्हाका तीं सांबाळूंक जायनासलीं, हांवें तीं विकलीं, मेळ्ळे दुडो
घेवन हांवें भांगाराचे नग घेतले. ते घरा भितर दवरला कोण चोरून व्हरतीत म्हणून हांवें ते लोकडाची पॅट हाडून तातूंत घाले, पेटेक थालें घालें आनी हांगा हांव पुरून दवरतालो. आनी आज पळय म्हजी पॅटूच कोणें चोरून व्हेली. देखून आतां रडनासतना आनी हांव कितें करूं? तेन्ना तो शेजारी ताका म्हणटा, वय हांव जाणा आसलो हें सगळें तूं करतालोय पळय तें हांवें सगळें पळयल्लें. जेन्ना तुजे कडेन भांगाराचे नग आसले तेन्नाय तूं सुखी नासलोय. सगळें तुजें ध्यान मन ह्या भांगाराचेर आसलें आनी तूं दुखीच आसलोय. आनी आतां तुजे भांगाराचे नग चोरून व्हेले म्हणून तूं दुखी. पयलोय तूं दुखी आनी आतांय तूं दुखी. कितें फरक पडटा? आतां तें चड चिंतिनाका. आतां कितें आसा पळय तें घेवन एक सुखाबरीत जिवीत जी अशें सांगून शेजारी गेलो. आतां ही एक काणी, पूण शिकूंक मात्रांतल्यान जायतें आसा. पळया, तो ग्रेस्त मनीस, ताचे कडेन ग्रेस्तकाय आसली. ग्रेस्तकाय कितें वायट न्हय. घडये ताका ताच्या बापाय तावन आज्या तावन ती आयिल्ली आसत, वा ताणें ताच्या गांवांनी ग्रेस्तकाय जोडली आसत. ग्रेस्तकाय वायट न्हय. पूण ताणें कितें केलें पळया, आसली आपणाची आस्त विकली. ती आसली तर जाल्यार ताच्या भाटांत काम करूंक कामगारांक काम मेळटा आसलें. पूण ताणें तें चिंतूंक ना. ताणें ती विकली. बरें, विकली ती विकली. ते दुडू ताणें घेवन कितें वेपार करूंक जाता आसलो, धंदो करूंक जाता आसलो न्ही, कितें करूंक जाता आसलें न्ही, तें ताणें करूंक ना. ताणें भांगाराचे नग घेतले. ताका दिसलें कितें, भांगाराचे नग घेतले जाल्यार ते बरें शाबीत सुरक्षीत उरतले अशें ताका दिसलें. पूण भांगाराचे नग वाडटात वय. आतां चिंतुया, तुवें भांगाराचे नग घेतले. कितले घेतले? एक 20 घेतले म्हूण चिंतुया. दुसऱ्या दिसा ते कितें 20 आनी 1 जातात. 100 वर्सां दवरल्यार ते 20च उरतले न्ही, तेका वाडचे नात. भांगाराचें मोल वाडत पूण नग वाडनात न्ही. पूण ताणें आपले दुडू दुबळ्या खातीर एका बऱ्या कामा खातीर वांटूंक जाता आसलें आनी थोडे आपणा खातीर दवरून एक बरें सुखाबरीत जिवीत जिवंक जाता आसलें. पूण ना, ते ताजे कडेन इतले दुडू आसा, ताजें ध्यान मन तातूंत गेलें. देखून जेजू कितें म्हणटा, खंय आसा तुजें दिर्वे थंय आसा तुजें काळीज. दिर्वे म्हणल्यार तुजें धन, तुजें भाट. ताका हांगा तुमी कर्नाटकांत आस्त म्हणटात. कर्नाटकाच्या आस्ती उतरांत थावन हें आस्त उतर तुमकां आयलां. भोव बरी गजाल. पूण ताणें सगळें हाचेर संवसारी वस्तूंचेर आपले ग्रेस्तकायेचेर ध्यान मन दवरलें. तेन्नाय तो दुखी आनी चोरी जाल्या वेळारय तो दुखी. ताणें आपणाचें चिंतलें. असल्या मनशांक आमी कोंकणींत कितें म्हणटा, सुराती मनीस, चामटो, हिमटो, स्वार्थी असलीं कितलीं उतरां आमी वापरतात. आनी हो मनीस असोच आसलो. ताणें दुसऱ्याचें चिंतूंक ना, आपणाचें चिंतलें आनी आपणाचें चिंतलें आनी कितें जालें, लुकसाण कोणाचें जालें, ताचेंच जालें शेवटी. म्हणटना जिवितांत आमी उदार मनाचीं जावंक जाय. देवान आमकां ग्रेस्तकाय दिल्या, ती ग्रेस्तकाय आमी आमचे खातीर वापरतना हेरां खातीर वापरूंक जाता. पळय, कितलीं दुबळीं धाकटीं आसात न्ही, तांचे खातीर वापरूंक जायना. पळया, आमच्या धार्मीक जाग्यांनी पळया, थंय लोक दान घालता, पयशे घालता, थोडे कडेन भांगर घालता, रुपें घालता. देवाक भांगराची गरज आसा, रुप्याची गरज आसा? देवाक एक भांगराचो कितें एक हार घालो म्हणून देव व्हड जाता आनी घालूंक ना म्हणून देव ल्हान जाता? सायबीण माय आसा, सायबीण मायेच्या माथ्यार एक भांगराचो मुकूट घालो म्हणून सायबीण माय कितें सर्गार गेली? ती सर्गारच आसा न्ही, पण भांगराचो मुकूट सायबिणीक कित्याक? तो सायबिणीक असलो पळय तें केल्यार मागीर ते चोर येतात. मागीर
मागीर आमकां तो मुकुट सांबाळूंक आनी कितें करूंक जाय. पण हें सगळें कित्याक सगळें त्याच हातूंत पयशांनी आमी दुबळ्या धाकट्यां खातीर जाता. बाबा त्या भांगारान कोणाची दुबळ्या धाकट्यांची काजारां कर न्ही, कर. कित्याक दुबळ्या धाकट्यांक आयच्या दिसांनी काजारां करूंक खर्च कितलो आसा. कर काजारां. कोणाची घर ना, घरां बांदून दी. कोणा भुरग्यांक इस्कॉलाक मुखलें शिकप करूंक जायना, बरीं हुशार आसात पूण पयशे ना, डोनेशन दिवचें पडटा. तूं त्या भुरग्यांक शिकय न्ही. तें आमी करता, तें आमी करिना. आमचें चिंतपच मनशांचें स्वार्थी. चड करून आमच्या भारतांत आमी देवाक पांयां पडटा पूण मनशाक मान दिना. मनशा खातीर आमी कितें करूंक तयार ना. देवा खातीर आनी देवाची घरां आसात पळय, ताचे खातीर कितेंय करूंक आमी तयार आसा. पूण तेच दुडू एका बऱ्या वावराक आमी दिवंक तयार आसा. खंयची एक संस्था आसा, तुमी हांगा संस्थो म्हणटात, आसूं दी, संस्था आसा, तातूंत बरो वावर करपी आसात, ताका आमी आदार करता. भाशे खातीर वावर करपी मनशां आसात, संस्कृते खातीर वावर करची मनशां आसात, आमची कलाकारां आसात, आमचे बरोवपी आसात, तांकां आमी आदार करूंक तयार आसा ना. पळय, आमी फकत आमचें चिंतचें आनी देवाक आमी इल्लें दिता. कित्याक जाणात वय, आमी परत देवाक दिवचें लंच म्हणटा. म्हणल्यार आमचें कितें, म्हजी सगळीं पातकां तूं बक्षी, हांवें तुका इतलें दिता सायबा. म्हळ्यार आमकां दिसता देवाक आमी इतलें दान दिल्यार आमी केल्लें पाप सगळें बोगसालें, पातकां बोगसालीं, असलें कितें चुकीचें चिंतप आमच्या तकलेंत आसा. देवाक आमचें दान नाका, देवाक आमची फुलांय नाकात, वाती नाकात, कांय नाका. देवाक जाय आमी एक नितळ काळजाची, एक बरें जिवीत जिवोवची आनी हेरांकूय आदार करची मनशां जावंक जाय. देखून आमची झडटी सगळ्यांची, म्हजी सयत कशी जातली. हांव आतां एक पाद्री, हांवें कितलीं मिसां भेटयलीं, कितले शर्मांव दिले, कितले रेतीर दिले. तुमी ती रेतीर म्हणटात, देखून तुमी रेतीऱ्यो म्हणटात. आमी गोंयांत तो रेतीर म्हणटा, देखून हांवें कितले रेतीर दिले. हाचेर आसा आमची झडटी जातली. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20:5 वेर्स 30:1 ते 40:6 जेजू म्हणटा, हांव परत्यान येतलो, मनशाचे 2 वांटे जातले. म्हज्या उजव्याक आसल्यांक हांव म्हणटलो, हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव विणगो आसलो, तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, हांव पिडेस्त आसलो, तुमी म्हाका भेट दिली. वचात, तुमचे खातीर सासणांत हांव तयार केल्ल्या इनामाक तुमी वचात म्हूण जेजू म्हणटलो. आनी दाव्याक आसलो म्हणटलो, हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका जेवंक दिलें ना, हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना, अशें तो म्हणटलो. आनी ते ताका म्हणटले मागीर, सायबा तुका आमी केन्ना पळयल्लो, तानेल्लो आमी पळोवंकूच ना, तूं भुकेलो आमी पळोवंकूच ना. तेन्ना जेजू कितें म्हणटलो तांकां, जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी करूंक ना, तें तुमी म्हाका करूंक ना. म्हणजे आमची झडटी, सगळ्या संवसाराची झडटी ह्या तत्वाचेर जातली, हें आमी विसरूंक फावना. म्हणटच देवा खातीर आमी व्हडलें करची कांय गरज ना, मनशां खातीर करुया. आनी मनशां खातीर आमी प्रामाणीकपणान करतना आमी सुराती जायना, आमी स्वार्थी जायना, आमी निस्वार्थी जाता, उक्त्या मनाची, उक्त्या काळजाची मनशां जाता. तर तसली आध्यात्मिकता आमच्या जिवितांत येवंक जाय आनी चड करून कथोलिकां मदें येवंक जाय. बेश्टे विधी करून, रिच्युअल्स करून आमी रावचे न्ही. आमी असली जेजूची आध्यात्मिकता आपणावची, दुबळ्या धाकट्याची सेवा करची, दुबळ्या धाकट्यांक आदार करचो, बऱ्या वावराक आमचो हातभार लावचो. तशें करची मनशां जावया. तुमकां माणकां मोत्यां पळयतल्यांक, आयकतल्यांक हांव परत्यान देव बरें कर म्हणटा. आमचो तुमचो मोग सदां उरूं दी, वाडत वचूं दी, हीच म्हजी आशा. देव बरें करूं.